हडफडेच्या बचबाई रोमियो लेन क्लबाच्या उजव प्रकरणातले दोन मुख्य दुबावीत आदलो सरपंच रोशन रेडकर आणि बडतर्फ पंचायत सचिव रघुवीर बागकारांची म्हापसा न्यायालयान सशर्त जामिनाचेर सुटका केली। तांकां 50,000 रुपयांची हमी तशेंच हेर अटींचेर जामीन मेळ्ळा। बचबाई रोमियो लेन क्लबाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणात हे दोगूय जाण मुखेल दुबावीत आशिल्ल्यान दोगूय न्यायालयान बंदखणीत आशिल्ले। दक्षिण गोयचे पोलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा आणि संतोष देसाई यांची बदली झाली। दक्षिण गोयचे पोलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा यांची वाळपय पोलीस प्रशिक्षणाचे प्राचार्य म्हणून नेमणूक झाली, जाल्यार संतोष देसाई हांची दक्षिण गोयचे पोलीस अधीक्षक तशेंच कुशावती जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून नेमणूक जाल्या। साळगाव वाठारात रुक्मिणी राठोड हे बायलेचो ताच्या घोवान गळो चिरून खून केलो। ही बायल मूळ कर्नाटकाची असून ती सध्या मुड्डवाडो साळगांवां रावताली। खून केल्या उपरांत ते बायलेचो घोव विनोद राठोड पुलिसांक शरण आयलो। घोव बायले मदीं सदांच झगड्यो जाताल्यो, ताच्या वेल्यान हो खून जाल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला। साळगांव पुलिशेन हे घडणुकेचो पंचनामो करून फुडलो तपास सुरू आसा। फाटल्या वर्सा श्री लयराई देवीचे जात्रे वेळार खेटाखेट जाल्ली त्या वाठारांतल्या रस्ते कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात केल्या, मात खेटाखेट जाल्ली त्या सुवातेक अजून मेरेन हात लावंक ना। जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाण दिवचरचे उपजिल्हाधिकारी आणि मामलेदारांच्या निरीक्षणाखाला शुक्रारच्यान ही कारवाय सुरू केल्या। मया वाठारांतल्या श्री माया केळबाई देवस्थानाचो वर्सुकी कळस उत्सव कसल्याच अडथळ्या शिवाय आणि शांतिकायेन करपाचो निर्देश उत्तर गोंय मुख्य जिल्हो न्यायालयान दिला। उपजिल्हाधिकारी शुभम नायक हांणी कायदो आणि सुवेवस्थेचे कारण फुडें करीत शेनवार 21 फेब्रुवारीक देवस्थानांतली धार्मीक विधी आणि कळस उत्सव स्थगीत करपाचे आदेश दिले, मात जिल्हा न्यायालयान ह्या प्रशासकीय आदेशाक स्थगिती दिल्ल्यान आता हो पारंपारीक उत्सव भक्तिभावान मनोवपाचो मार्ग मेकळो जाला।
दिल्ली अबकारी धोरणाच्या आरोपांत आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल आणि आदले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सयत 21 जाणांक दिल्लीच्या न्यायालयान निर्दोष थारायले. तशेंच ह्या प्रकरणात कसले ठोस पुरावे नासतना तांचेर आरोप केल्ल्यान न्यायालयान सीबीआयक आयकयले. आरजेपीचो मुखेली मनोज परब हाणें आम आदमी पक्षा कडेन युती करपाची इत्सा परगटायल्या. पक्षा कडेन तशेंच अरविंद केजरीवाल हांचे कडेन उलयले उपरांत गोंयच्या लोकांच्या हिता खातीर आरजेपी कडेन बिनशर्त युती करपाक आमी तयार आसात अशें आमदार वेंझीन सांगले. मजगतीं आपाक आरजी वांगडा युती जाय, मात केजरीवालान काँग्रेसी वांगडा संबंद अजून सुदारूंक नात काय म्हणून वेंझीक प्रश्न विचारिल्ले ताचेर जाप दिवप ताणें टाळ्ळे. ₹280 कोटी रुपयाच्या बंधारा प्रकल्पाक लागून मिराबाग वातावरण तापलां. जुवारी न्हंयचेर प्रस्तावित धरणाक मिराबागच्या थळाव्यांचो खर विरोध चालूच आसा. तशेंच बेकायदेशीर पीठ खणून दवरला तेवूय बेगोबेग पुरोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. मजगतीं अधिकाऱ्यांनी पीठ पुरोवपाचें लेखी उत्तर थळाव्यांक दिलां. बार्देस म्हालांतल्या कामुर्ले वाठारांत बेकायदेशीर रितीन रेंव उपसपाच्या प्रकरणा खाला कोलवाळ पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. कामुर्ले वाठारांत सुमार 52,000 रुपयांची 40 क्युबिक मीटर बेकायदेशीर रेंव मेळ्ळ्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो. खण खात्याच्या अधिकाऱ्यान दिल्ल्या कागाळी उपरांत हो गुन्यांव नोंद केल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. नावेली सिकेटी वाठारांत व्हडा प्रमाणात उदकास्रोतांचे लुकसाण आनी मातयेचो भराव घालून सैमीक उदकाची वाट आडोवप ह्या फाटभुंयेर थळाव्यांनी सुवातेर पळोवणी करपाक फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयल्ले. मात तांणी फोन कॉल्सांचेर दुर्लक्ष केल्ल्याच्या थळाव्यांकडल्यान कळटा. हातूंत राजकीय फुडाऱ्यांनी हस्तक्षेप केलो असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला अशी म्हायती मेळ्ळ्या.
देशात रस्तो अपघात उणो करपा खातीर आनी जापसालदारपणान वाहन चलोवपाक चालना दिवपा खातीर सरकार ग्रेड आधारीत वाहन चालक परवानो पद्दत सुरू करपाची येवजण आंखता. येरादारीचे नेम मोडल्यार परवाने रद्द करपाची वा स्थगीत करपाची तरतूद तातूंत आसतली. देशांत दर वर्सा रस्त्याच्या अपघातात सुमार 1.8 लाख लोकांक मरण येता अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें. ब्रिटनान 85 देशांतल्यान येवपी प्रवाशांचेर इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथरायझेशन सक्तीचें केलां. ह्या नेमांखाला विमान कंपन्यांक वैध ई व्हिसा वा हेर गरजेच्या कागदपत्रां बगर विमानात बसपाक मेळचें ना. ETA येवजण 2023 वर्सा सुरू जाल्ली. हाच्या खाला व्हिसाची गरज नाशिल्ल्या प्रवाशांनी प्रवास करच्या पयलीं ऑनलायन अर्ज करचो पडटलो आनी 17 ब्रिटीश पावंड म्हळ्यारूच सुमार ₹1,970 शुल्क भरचें पडटलें. ETA हो डिजिटल प्रवेश परवानो आसा. मुंबईच्या क्रायम ब्रांचान केल्ल्या कारवायेंत वट्ट 123.6 किल गांजा जप्त केल्लो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वट्ट 31 लाखांचो हो म्हालवच पुलिसांनी जप्त केल्लो आसा. तशेंच दोगा नाशिकच्या नागरिकांक अटक केल्ली आसा. पुलिसांक ह्या बाबतींतली म्हायती आदींच मेळिल्ली. ते प्रमाणे सांपो रचून ह्या दुबावितांक ताब्यांत घेवपाक तांकां यश मेळ्ळें. ह्या प्रकरणांतलो फुडलो तपास सुरू आसा. मंगूरच्या कवूर पुलिसांनी केल्ल्या महत्वाच्या कारवायेत एका तरणाट्याकडल्यान 560 ग्राम गांजा तशेंच 11.5 लाख रुपयांची 384 ग्राम MDMA टॅबलेटी जप्त केल्या. अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नाव मोहम्मद रईस शेख आनी तो मूळ कर्नाटकाचो आशिल्ल्याचें कळ्ळां. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. चेन्नईच्या विमानतळावेल्यान अबकारी खात्यान केल्ल्या महत्वाच्या तपासणीत वट्ट 6 कोटींचो 6 किल गांजा एका तरणाट्याकडल्यान जप्त केला. हो प्रवासी बँकॉक सावन आयिल्ल्याचें कळटा. ताणें वट्ट 15 एअरटायट पाकिटांनी हो गांजा तस्करी करपाचो यत्न केल्लो. मात ताचो हो यत्न फसलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
हैदराबादातल्या तेलंगणात भेसळयुक्त पद्धतीन तयार केलेल्या जिंजर गार्लिक पेस्टाच्या युनिटात धाड घालून वाटते 4000 किलाची पेस्ट जप्त केली असा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे युनिट एका घरात चलताले. तातूंत प्लास्टिक आयदनांनी सामकेच बुरशा पद्धतीन हांगा काम सुरू आशिल्ल्यान तांचे हे युनिट बंद करून एकल्याक ताब्यात घेतला. तशेंच हांगा वापरात आशिल्ली माखनां जप्त केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. ओडिशातल्या कोरापट जिल्ह्यात अँटी नार्कोटिक्सान केल्ल्या म्हत्वाच्या कारवायेत 1800 लिटर हॅश ऑयल तसेच 1000 किल गांजा जप्त केला. जप्त केल्ल्या हॅश ऑयलाचे मोल 200 कोटी रुपये इतले आसा जाल्यार जप्त केल्ल्या गांजाचे मोल 5 कोटी सुमार आसा. एका रानात हे युनिट बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ले. पुराय युनिटातले सामान जप्त करून सध्या तपास करप सुरू आसा. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण पंजाबात खर धुके पडपाची शक्यताय आसा. मात पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीमात गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. मजगती पश्चिम हिमालय वाठारात अरुणाचल प्रदेश, केरळ, माहे आणि लक्षद्वीपात फुडल्या 2 ते 3 दिसां खातीर पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. जाणट्यांमदीं अल्झायमर ह्या दुयेंसाचें प्रमाण बरेंच वाडपाक लागलां. तातूंत वाडट्या हवेच्या प्रदुशणाक लागून अशा दुयेंतींनी आनीकूय वाड जावपाची भिरांत एका अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. अल्झायमर दुयेंसांत याद उरपाची क्षमता उणी जायत वता. देखून हवेच्या प्रदुशणाक लागून ह्या संदर्भातली लक्षणां चड खर दिसून येतात. अशा परिस्थितीत मेंदवाचेर थेट परिणाम जाता अशें ह्या अभ्यासांतल्यान दिसून आयलां. बदलते जिणे पद्दतीक लागून तशेंच कांय भागांनी लोकांच्या कातीचो रंग काळो आशिल्ल्यान तशेंच वाडट्या थाकायचे प्रमाण, हाडां संबंधी प्रश्न आनी हेर भलायके संबंधीच्या प्रश्नाक लागून भारतीयांक फावो तितले व्हिटॅमिन डी मेळना असो दावो एका अभ्यासांतल्यान केल्लो आसा. फक्त सूर्याच्या किरणाक लागून मनशाच्या कुडींत गरजेचे अशें व्हिटॅमिन डी नैसर्गिकरित्या मेळनाशिल्ल्यान जायत्या दुयेंसांक नकत आमंत्रण दिवप जाता.
तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण हें सत आसा. फक्त आनी फक्त 8 मिनटां राग केल्यार रक्तपेशींचेर 40 मिनटां ताचो नकारात्मक परिणाम उरता खंय, जाका लागून परत परत काळजाच्या संबंधित दुयेंसांचो धोको तशेंच स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणात वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें संशोधनांतल्यान दिसून आयलां. आयजकाल बारीक सारीक गजालींक लागून राग रोखडोच येवपाक लागिल्ल्यान ही माहिती सामकीच धक्कादायक आशिल्ल्याचें कळटा. जाका ह्या दुयेंसांचो इतिहास सुद्दां ना, तांच्यातूय धोको वाडूं येता अशें ह्या संशोधनांतल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा. देखून खंय तरी मन आनी तकली थंड वा शांत दवरून दर एका गजाली कडेन पळोवप गरजेचें जाल्लें आसा. सेकंदभरा खातीर आयिल्लो राग काळजाचें दुयेंस वा स्ट्रोक सारकी लक्षणां तयार करपाक शकता, हाच्या परस भयानक माहिती ना अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. शिंयाळ्या दिसांनी काळजाच्या आताकांनी वाड जाली पळोवपाक मेळटा. चड थंड वातावरण जंय ना थंय लेगीत लोकांच्या भलायकेक वा जांकां काळजा संबंधीत दुयेंस आसा तांकां धोको आसता. संशोधना प्रमाण काळजाच्या आताकाच्यो चडश्यो केशी नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीक दिसून आयल्यात. मजगतीं भारतांतल्या कांय राज्यांनी काळजाच्या आताकाच्यो दुयेंती चड आशिल्ल्याचें नदरेक आयलां. हातूंत दिल्ली, मुंबय, बंगळुरू आनी हेर व्हड शारांचो आस्पाव आसा. ह्या राज्यांनी छातीत दुखप, श्वासोश्वासाचो त्रास सारखी लक्षणां दुयेंती मदीं चड दिसून येतात खंय. वातावरणाचो ल्हानसो बदल लेगीत मनशाच्या कुडीचेर खर परिणाम करपाक शकता. देखून शिंयाच्या दिसांनी तापमान देंवतकीच रक्तताप, गोडेंमूत, हाय कोलेस्ट्रॉल किंवा काळजा संबंधी आशिल्ल्या इतिहासाक लागून आताक येवपाची चड शक्यताय आसता. देखून ह्या दुयेंसा संबंधितांनी आपली कुयदाद घेवप गरजेचें आसा. संधिवात ही आता एक सामान्य दुयेंस जावन रावला. हातूंत संधीचे दुखण्याक लागून बरेच त्रास सोंसचे पडटात. खासा करून हे जाणट्या मदीं चड पळोवपाक मेळटा. संधिवाताचो त्रास जावप्यांनी हळद, नुस्तें, पाल्याची भाजी, बेरीज, ड्रायफ्रुट्स आदी खाणा जेवणाचें सेवन केल्यार ह्या दुखण्यापासून विसव मेळूं येता. हळद ही भारतीय मातेंतली आशिल्ल्यान वखदी गुणान भरिल्ली आसा. जातूंत आशिल्ले अँटी इन्फ्लेमेटरी आनी अँटी ऑक्सिडंट गुणधर्माक फायदेशीर थारतात. तशेंच पालेची भाजी खाली जाल्यार महत्वाची जीवनसत्वां, खनिजां मेळटात. त्या भायर कॅल्शियम, मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असतात आणि ह्या सगळ्यांचो हाडांचो भलायकेचेर आणि सांध्याचे कार्य करपाक मजत करतात. भाजयेच्या पानांच्या रंगात वनस्पती रसायनां असतात जांचे गुणधर्म कुडीक बरे पडटात. ड्रायफ्रुट्स खाल्ल्यान ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड आशिल्ल्यान संधिवाताची लक्षणां उणी करपाक मजत जाता. तंत्रज्ञानाच्या विंगड प्रयोगाचो आमी सातत्यान उपेग करतात. घराघरांनी खाण जेवण साठोवन दवरूंक आयज आमी फ्रिजाचो वापर करपाक लागल्यात. फ्रिजांत भाजीपालो, फळां तशेंच हेर पदार्थ बरी उरतात. मात फ्रिजांत दवरिल्लें खाण आमच्या आरोग्या खातीर कितलें बरें आनी वायट तें जाणून घेवया. लसूण ही केन्नाच सोलिल्ली विकत घेवची न्हय, तशेंच ती फ्रिजांत लेगीत दवरची न्हय. तशें करता आसत तर आतांच बंद करात, कारण हाका लागून कॅन्सर सारख्या रोगाचो धोको वाडूं येता. लसूण ही सदांच रूम टेम्परेचराचेर दवरून वापरपाक जाय. तशेंच आलें लेगीत फ्रिजांत दवरून वापरले तर ते विखारी जाता. तांदूळ लेगीत आमी केन्ना केन्नाय फ्रिजांत दवरतात, मात तज्ञांच्या सल्ल्या प्रमाण तांदूळ केन्नाच फ्रिजांत दवरपाक जायना. भाजयेंत वा हेर पदार्थांनी वापरिल्लो कांदो सुद्दां आमी फ्रिजांत दवरतात, मात फ्रिजांत दवरिल्लो हो कांदो भलायके खातीर हानिकारक थारूं येता. आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या, जाका लागून आयजकाल फास्ट फूडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचे हे अति सेवन कॅन्सर सारखे महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मूठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरां परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतली अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयलां. 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना खंय.